365 तुमच्या मुखार हाडटा. सेंट झेवियर जे फिस्ट आसा तेका गोंयचो सायब म्हणटात. ह्या सायबाचें जें फिस्ट आसा ह्या फिस्टाचे तुमकां आमी दाखोवन दितात. आनी त्याच बरोबर ह्या फिस्टाक हजारांनी लाखांनी लोक येतात. आनीक हे लोक जे आसा तो एक धर्माचे न्हय. ह्या फेस्ताक प्रत्येक धर्माचे लोक आसात ते येतात. धर्माचे जाले प्रत्येक देशाचे लोक हांगा येतात. आनी इतलेच न्हय, हेतून चडशे लोक जे येतात हे वसई महाराष्ट्र हांगचे. त्यांचे एक म्हणणें आसा की हो जो गोंयचो सायब आसा हो वसई हांगा आसलो आनी मागीर तो हांगा पावलो, गोंया पावलो. आनी म्हणून आमी वसई साकून महाराष्ट्राच्या वसई साकून आमी गोंयांक तेका मेळपा येतात. आनी त्याच बरोबर आज जो ट्रॅफिक अरेंजमेंट आसा हो ट्रॅफिक अरेंजमेंट कसो जाला, कशी सिस्टम केले कडेन आसा, ह्या सिस्टमीचेर आज आमी ट्रॅफिक सेलाचो जो SP आसा बोश्यो सिल्वा हेचे कडेन आमी जाणून घेवया की तेणी अरेंजमेंट कसो केलो म्हण तो. अरेंजमेंट म्हणजे आम्ही एक स्कीम काढलेली आता. भायलो स्टाफ घेतलेलो आहा आणि 2 शिफ्टींनी स्टाफ हिंगा डिप्लॉय केल्लो आसा. सकाळ फुडें स्टाफ लागलेलो अडेसांक. तो स्टाफ जो पयलो हे केल्लो तो 10 सुमार रिलीज जालो. फ्रेश स्टाफ आयलो. वरात पर्यंत उरतलो. आनी रातची नायटी कोणा घातले कडेन आसा कसो? PI आसा, DYSP आहा, सगळे आहा. आमी आमकां सुद्दां थिंगा कांपालार इन्स्पेक्शन आहलें. हांगा CM येवचो आहा तो. सगळें करचें पडटा आमकां ट्रॅफिकेचें. कित्याक प्रधानमंत्री येवचो आहा 11 तारखेक. तेजे अरेंजमेंट पळोवचें पडटा तें. आनी हें करून मिक्स पुलिसान जाण दवरून कशें तें. सब आमी जाणात पुलीस म्हणल्यार सगळी कामां पुलिसेचेर लोट घाल्ले कडेन आसा. कितें जाल्यार पुलीस कितें पूण सम ऑथॉरिटी आसा त्या ऑथॉरिटीने आपली जबाबदारी आसा ती पाळपा जाय अशें दिसना तुका? आमी आमची जबाबदारी आहा ती पाळटाय. बाकी हांव कांय सांगपाक शकना. आज अरेंजमेंटाचे कशें कितें अनवॉन्टेड इन्सिडेंट बी कितें जाले कडेन आसा? सद्या तरी कांय जालें ना. आनी बाकी डिस्ट्रिक्ट पुलीसूय आहा, एक्झिक्युटीव पुलीस. आमी तर वाहन वाहतुकाचे ते पळयताय. सद्या तरी कांय जालें ना. आनी आमकां अपेक्षा आसा की कांय जावचेंय ना. बरे भशेन फेस्त जातलें लोकांक बरे भशेन पळोवपाक. Just a few words to say thank you to all of you coming here from far and near to participate in this Eucharistic celebration
and to pay our respect, venerating the great saint of Francis Xavier. I thank Cardinal Felipe Neri for inviting me to be the chief, the main celebrant of this celebration, and I thank Father Patricio for welcoming me. We today are filled of joy, but our joy should be contagious. Other people should see that today we have a special joy in our heart. In the past, Goa was like a beacon of faith of Jesus Christ for all India. And we have to be again a beacon, like a lighthouse for all India and all the Asia continent, as Francis Xavier, who was not a Goan by birth, but became a Goan by heart, because he came here, loved Goa, and from here he embraced all Asia, wishing that all the Asian people may know the name of Jesus Christ and follow the values of the gospel of Jesus Christ. So let's follow him, let's follow his example with our good life, our good Christian life. We should be the light for other people. We should attract other people, Christian and non-Christian, with our good example, our faithful Christian life. Today I'm here among you with joy, representing Pope Francis, but extending also to you his blessing, his greetings, a special blessing today. And my presence among you is a sign of his closeness with you, with all the Indians, Christian and all Catholics here in India. So on behalf of the Holy Father, I would like to extend to you his special blessing. So let us. The Lord be with you. And with your spirit. May God, the glory and joy of all saints, who has caused you to be strengthened by means of their outstanding prayers, bless you with unending blessing. Amen. Freed from the intercession of Saint Francis Xavier, from present ills, and formed by his example of holy way of life, may you be ever devoted to serving God and your neighbor. Amen. So together with Saint Francis Xavier and all saints, you may possess the joys of the homeland, where the Holy Church rejoices that her children are admitted in perpetual peace to the company of citizens of heaven. Amen. And may the blessing of Almighty God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit come down on you and remain with you forever. Amen. Go forth, the Mass is ended. Thanks be to God. Deu borem corum. Tukaj Diev kurba diu. आयज आमी आसा ते ओल्ड गोवा फिस्ट डे आयज आनी हिंगा तुम्ही पळयता तरेक तरेकचो लोक येता आख्या संवसाराचो लोक येता आनी हिंगा एका मिसाक सुमार उणाच तो उणा 10,000 लोक आसता
आनी हिंगा म्हळ्यार दिसाक 1 लाखांनी लोक येता आनी हे सगळे हिंगा फेरी आनी सायबाच्या पांया कडेन येता सगळ्या नेबरिंग इस्टेटीचो आनी सगळ्यांक एक एक्सपिरियन्स आसता. थोडे लोक कितें बारीक करूंक येता आपणाची मिलान कितें जाल्या आपणाक कितें मागलेलें मेवलेलें आहा आनी तेच भाशेन हिंगा सरावंडींग सगळ्याक स्टॉल आहा आनी लोक आपणाचे सगळे कितें खावपाचें आनी कितें वस्तू घेवपाच्यो क्रिसमसाक लागून शॉपिंग आफ्टर मास वा लोक हिंगा सगळ्याक शॉपिंग करपाक येता. सो फेस्ताक आमी क्रिसमसाक कितें जाय पळय तें घेवन फेस्ताच्या दिसा ते क्रिसमसाचो स्टॉक कितें हिंगा फेरीन कितें मेवता तोवूय तो घेवन वयता आनी हिंगा सगळ्या लोकांक डिफरंट भाशेचे सगळ्यांक एक्सपिरियन्स मेवता. सो आतां आमी हे थोडे एक्सपिरियन्स आयज लोकांचे थोडे जाणून घेवया. Lockdown or lockdown, people are facing a lot of difficulty to come here. No proper facilities and all. Babat lokage mashandal also. Now this year I feel more people are come, and still we are praying that more people may still come. Those who have lost their faith and those who could not come because of financial support, any situation. Now many people are coming. So it's a pleasure for us Goans, and it's a pleasure for the church and all the fathers those are working here. And it's nice to it is nice, a privilege for us to be here and to spend time at the foot of St. Francis Xavier, because it's from the centuries he's protecting us and he's blessing us. Whenever we come, we never go empty-handed. He always blesses us. सिस्टर 2 वर्सां करोना खातीर करपाक मेळना कितें दिसता? Corona means like it was very difficult. We were facing difficulty. Many people wanted to come, but they could not come because of the situation. Because COVID of the situation. COVID situation, people could not come because it was really a difficult time for them because they were facing critical situation because COVID. Fear was there in the hearts of people, so they could not come. Thank you, sister. God bless you. Have a nice time. Happy Christmas. सगळ्यांक बरें फेस्त म्हणून आमी विश करता आनी हे जावन आसा एक ट्रेडिशनल आनी खूब डेकेड्स हे फेस्त घडून येयल्लें आहा आनी जायत लोकांक हे मागणें जावन येता. तो तेजे विश्वास जावन इतलो लोक जमात जाता. सो कितें दिसता तुका ह्या फेस्ताचे खंयचे तरे लोक येता आनी खंय सगळे तरे लोक येता सगळे जाग्यांतले आनी तेमकां ती विश्वास आहा तेमची कामां कशी भाशेन ते जावन येता. फ्रांसीस झेवियर करता म्हणून हय सेंट फ्रांसीस झेवियर करता म्हूण तेमकां 100% विश्वास आसा. कितें मेसेज दिवपाक सोदता? The people, all the people should have that in their mind, that hope what they have in their living can be achieved by coming to this to Saint Francis Xavier's feast. What's your name? Jawahar Dice. सर्वेस्परा मोजे खोडोप सा म्हाका आसरो दी मोजो किल्लो सा मोजो जीव राख तूं एकलोच मोजे खोडोप मोजो किल्लो देवा मोज्या नुस्त्याच्या हातांतलो म्हाका निभार. दुनिया तूं एकलोच म्हजो पोरवासो म्हजे तोरणे पिरायेर तावन तुजेरूच मोजो विस्वास जल्मातावन तुजेरूच पातेवून आयला आवयच्या कुसव्यांसून तूं म्हाका राखताय. Tuż
गांवचे ओंड तुझे प्रामाणिकपण परगोटले दिसभर तुवें केल्ली सोडवूण गासोयतले देवा म्हजे तरणे पिरायेन तावन तूं म्हाका शिकयतायलाय अजून पर्यान तुज्या उच्चर्याचे हांव वर्णन करीत आसा. हिंगा कोण भायले कोण येता पळय तेका स्पेशल हे येता पळय तेका हिंगा एक पेंडॉल घातलेले आसा आणि ह्या पेंडॉलान आतां सगळे गांवचो हिंगा लोक येयलेलो आसा नेबरिंग स्टेट फ्रॉम आतां तूं सांगपाचें म्हटल्यार हिंगा केरला सडिया लागून लोक येयलेलो आहा आणि महाराष्ट्रा आणि कर्नाटका हे सगळे गांवचो हिंगा लोक येयलेलो आहा आणि हिंगा ते सगळे लोकांक स्पेशल हे बंदोबस्त केल्ले आहा तेका वेवस्था केल्ली आहा पेंडॉल घालून तेका जाय तितले दीस हिंगा रावपाक आणि हे कितें खावपा जेवपाचें सगळें हे करपाची हिंगा सगळी वेवस्था केल्ली आहा आणि हिंगा तुम्ही आतां हिंगा शेंबुरांनी लोक आहा ह्या पेंडॉलान आणि हिंगा ते सगळे हिंगा रातचे रावता रातचे न्हिदता आनी तेंची हिंगा सगळी वेवस्था आहा आतां आमी पळोवया तेंच्या फुड्यान वचोन तेंचे एक्सपिरियन्स हिंगा कितें आहा पळय ते आनी ते कित्याक लागून हिंगा गोंयच्या सायबाच्या फुड्यान येता पळय ते म्हाका एकदम बरें दिसता गोंय सायबानाक रागिली सांबाळली आनी कोणा सिरीस नाय तेका सिरीस दिची बोलाक दिची आनी सगळे आमकां गेड्यांनी भरची सांगला हॅपी फीश कितली वर्स जाली येतात म्हाका हिंगा आतां हांव 3 वर्सांनी येयल्या हिंगा आनी म्हगे चेडूं बरें नासलोलें तेका लागून चड करून हांव सालवार केला म्हगे चेडूं गोंय सायबा हेजें कोवीड जावन निमोनिया जावन सालवार जाल देखून हांव आज गोंय सायबा पांयांको येयला तेका आटोयच्या म्हगे चेडूं सालवार जाल देखून आज काल तेन्ना सांगून घेतले हय हांवें मागलोलें गोंय सायबा कडेन म्हगे चेडा सालवार कर म्हणून आनी म्हगे चेडा सालवार केला म्हणून तूं आतां हांव तेका उपकार आठवयता गोंय सायबा पांयाशी येयल्या रावल्या आनी हांव म्हाका सगळीं आमगे गांवची भयणां बरें हांव हॅपी आहा
सारखे आणि हॅपी फीस्ट टू एव्हरीबडी. तुम्ही कुठून आलाय आणि कसं? आम्ही मुंबईवरून आलो, वसईवरून. वसई कोळीवाडा पाचवंदर. आम्ही सगळे कोळी समाजाची लोक आहेत, कोळी बांधव आहेत. आणि इकडे चर्चचा सण होता म्हणून आज इकडे चर्चला आले. आता मिसळा वगैरे झाला, आम्ही मिसळा वगैरे केला, आता दर्शन घेतलं देवाचं. आता आम्ही आमच्या दुसऱ्या चर्चमध्ये जाऊन किती वर्ष झाली तुम्ही येतात इथं? आता तुम्ही किती वर्ष होते तर त्यांना 12 ते 15 वर्ष झाले. जवळजवळ 12 ते 15 वर्षापासून येतात इकडे. कसं वाटतं इथं आल्यावर? छान वाटतं, मस्त वातावरण पण छान आहे आणि भरपूर लोकांची सोय पण केलेली आहे. आमच्या वसईकरांची सोय पण भरपूर जणांची केलेली आहे. त्यांच्या जेवणाची सोय ते वगैरे म्हणजे राहण्याची वगैरे सगळी सोय केलेली आहे. इकडे आल्यावर बरं वाटलं. आम्हाला 15 वर्ष झाले आम्ही येतो. तर आम्ही काय येतो, सन फ्रान्सिस आमचाच आहे, वसईचा किल्ल्यातला. हो, आम्ही त्याच्या आता तिकडे नाही म्हणून इथे त्याला भेटण्यासाठी येतो. जेव्हा आम्ही त्याला इकडे भेटण्यासाठी येतो त्यावेळेस आमच्या अनेक समस्या असतात, गरजा असतात, त्या पूर्ण होतात. आणि आमच्या गरजा आम्ही सगळ्यांसाठी मागतो, ज्यांना मुलं नाही, आमच्या धंद्यासाठी, आमच्या प्रत्येक कुटुंबाच्या फॅमिलीमध्ये जे काय कार्यक्रम प्रॉब्लेम असतील ते आम्ही त्याच्यासाठी मागत असतो. इथे आल्यानंतर आम्ही एकदम खुश असतो, कारण साहेब आम्हाला भेटत नाही, पण गोव्यामध्ये भेटतो म्हणून आम्ही येतो. हा साहेब पहिला तुमचा आहे, वसईचा आहे, वसई किल्ल्यातला. आणि ते गोव्यामध्ये कसे आले, एक रुमाल, त्या रुमालावर ते समुद्रात रुमाल ठेवला आणि त्याच्यावर बसले आणि त्याच्यासोबत खेकडा पण होता. आणि त्या खेकड्याने रुमालाने त्याला गोव्याच्या किनारपट्टीला सोडलं. आणि ते गोव्यामध्ये आहेत, पण गोव्यातल्या लोकांना काय वाटतं की साहेब आमचे आहेत, परंतु नाही, हा साहेब कोली लोकांचा आहे. वसई किल्ला आणि पाचू इकडचा आहे. मॅडम तुम्ही खंय साकून येयल्यात आणि कितले तेंप जाले तुम्ही आज सेंट फ्रांसीस झेवियरा फेस्ता येता तुम्ही? आम्ही एक्चुअली काल येयलोली, पण आमी सदां नवीन अशें फेस्ता 2 दीस 3 दीस आहाय म्हणून आमी अशें रावपाक बी येताय. आतां भुरगीं बी व्हडली जाली म्हणटरी आतां आमी अशें रातीको येताय आनी सांजे म्हळ्यार वयताय. जायते वर्स जाले येताय आमी, जालें आसतलें 25 वर्स तरी. 25-30 वर्स जाली तुम्ही येतात. 9 दिसांचो नोवेना जाल्या उपरांत हे फिस्ट व्हडा उमेदीन सगळे जाण मनयता. ह्या फिस्टाच्या निमित्तान गोंयभरच्या सगळ्या म्हज्या कॅथलीक भाव भयणीक, देशभरांतल्या कॅथलीक भाव भयणीक सगळ्या जाणांक फिस्टाच्यो उमेदीक करपी. 2 वर्सां करपाक मेळनासलें, कोविडा खातीर फाटल्या 2 वर्सां करूंक मेळूंक नाशिल्लें. होळीचें फेस्त हें खूब व्हडा उमेदीन आनी चड गरजेन जाता. म्हाका दिसता बरेचशे लोक पयलेच फावटी म्हणजे 2 वर्सां उपरांत पयलीच फावटी फेस्ताच्या निमित्तान दर्शन घेवपा खातीर हांगासर आयले. हांव कितलेच वर्सां येता, पूण आज म्हाका दिसता खूब 2 वर्सां नंतर खूब गर्दी जाल्ली आसा. आज सगळे भाविकांक हांव गोंयच्या शहराच्या फेस्ताच्या निमित्तान हॅपी फीस्ट म्हणून सोदता. आनी जे आज लोकांक गोंयच्या पुलिसान बाकीच्या सगळ्यांनी जबरदस्त फॉलो केल्लो आसा. गोंयच्या सरकाराचोय देव बरें करूं म्हणटा. मॅनेजमेंट इज गूड. सो आज 2 वर्सांनी गोंयचे सायबाचे फेस्त 2 वर्सांनी खूब लोक जाल्लो आसा. आनी सगळ्याचे मनान कितें तरी आसतलें ते गोंयच्या साहेबान पुराय करचे अशी आमी सगळ्यांनी मागणी केली. दर वर्सा येता आमी, दर वर्सा येता आनी सगळ्या मनशाक मेळून मेळटा आनी सगळ्यांक बरी खुशी रावता. देवा खातीर येता? देवा खातीर येता.
कितली वर्स जाली तुमी आतां येवपाक लागल्यार हांगा आमी जायते वर्सां जाली भुरगे आसतना साकून येताले भुरगे सगळे भुरगीं आसा सगळ्या भुरग्याक लागून येताली सगळ्याक बरें जाता सगळ्या मागोवंक बरें जाता Which country? Coming from Germany, yes. Yeah. So that is from this is the God for The purpose is the feast day of Francis Xavier, and I'm delighted to be here today, be part, and for me first time, and I'm surprised. Many people are here today, and I just came and tried to find my way around. You are coming first time here? Yes, first time India, first time here Goa, first time here at the Basilica Bom Jesus. I think. Yeah, we have. Yeah. So yes, all the first time. How is like your Goa? I have not seen much of Goa yet. I'm still on my trip, but it's overwhelming. It's a fantastic architecture. You have a very nice nature, and that's enjoyable. Yeah. जेजूचे नाव आनी सोडवणीची बरी खबर भुरगोटूंक बाग्योन फ्रांशीक शावेर देसा देसांनी भोंवलो ताची देख घेवन आमच्याय जिवितांत क्रिस्ताक एकवटून एकचारान आनी सहभागिलेपणान मिसांव जिवंक घरा वेताना गायन करुया सान फ्रांशीक शावेरा व्हडा कुंवरा. San Francisco.